नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार. हांव गौरीश परबावणकर. गांवगिऱ्या वाठारांतलो खबर म्हणजे आवाज गोंयचो. ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. गोंयांतल्या आनीक एक वा दोन सुवातो रामसार सायट म्हणून करतले अधिसूचित. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची माहिती. गरवणेचेर घातिल्ली फी घेवची फाटीं, बाणावलेच्या नुस्तेकारांची मागणी. वास्को शारांत भिकाऱ्यांचो प्रमाण वाडला. थळावे बेजार जाला. भिकाऱ्यांचेर कारवाय करपाची जाल्या मागणी. दक्षिण गोंयच्या दर्यादेगेर मेळटा जेली फिश. पर्यटकांनी तशेंच थळाव्यांनी दर्यादेगेर भोंवतना रावचे सादूर. आनी पाड्या केप्याच्या 73 पिरायेच्या सांतना फर्नांडिसान छंद तिगोवन दवरल्या. पारंपारीक मांद्र्यो करपाची कला जिवीत. आपल्या सयत नातरांक लेगीत कलेची रुजयली आवड. आनी आतां खबरो विस्तारात. गोंयांतलो आनीक एक वा दोन सुवातो रामसार सायट म्हणून अधिसूचित करपाचो आमचो यत्न आसतलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगिल्लें आसा. वर्ल्ड वेटलँड दिसाच्या निमतान कुडचड्यार आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री उलयतालो. पयलीं रामसार सायटी अधिसूचित करपाक लोक विरोध करताले, पूण आतां तशें ना. रामसार सायटी विशीं लोकांची मानसिकताय बदल्ल्याचें मुखेलमंत्र्यान सांगिल्लें आसा. कुडचड्यातले नंदाल एक रामसार सायट म्हणून आज डिक्लेअर जाले. त्या खातीर एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट मिनिस्टर खास करून भुपेन यादवजी आयले. आज जवळपास 75 रामसार सायटचे सगळे मॅनेजर देशभरातले जम्मू काश्मीर पासून ओडिसा पर्यंत ते हांगासर आशिल्ले. आणि वेटलँड अवेरनेस कॅम्पेन जो आज लॉन्च जालो हांगासल्यान, त्या खातीर खरोखरूच गोंया खातीर पयलें रामसार सायट डिक्लेअर जावप हो प्रावड मुवमेंट आसा. आनी हाच्या बरोबर आमी केल्लो जो पुराय रामसार सायट करपा खातीर आमच्या एनवायरमेंट मिनिस्टरान घेतलो प्रयत्न खरोखरूच आज डिक्लेअर करता आसतना खूब खोस भोगता. अशाच पद्दतीची अजून एखादी दुसरी रामसार सायट गोंयांत जावपाक शकता. बट सगळी गोंयांतली एकंदर सरोवर जेका आमी तळी म्हणटा ती वाचोवपा खातीर आमचे WRD मिनिस्टर हांच्यांनी जी कॅम्पेन सुरवात केल्या. आमी म्हणटा की जे पुराय ह्या कॅम्पेनिंगात आमी सगळे जाण वांटेकारी जावचे, गोंयकारांनी सगळ्यांनी भाग घेवचो आनी गोंयांतली सगळी तळी जी आसा ही जलसंवर्धन करपा खातीर ह्या कॅम्पेनिंगात सगळ्यांनी वांटेकारी जावचें. दर्यावेळेवयल्या वाठारांत रावपी लोकांचें जिवीत पारंपारीक नुस्तेमारी वेवसायाचेर आदारीत आसा. ह्याच नुस्तेमारांकडल्यान सरकार आतां पयशे घेता. हे पयशे घेवपाचे सरकारान बंद करचे अशी मागणी बाणावलेच्या नुस्तेकारांनी केल्या. लोक फकत पयशां खातीर गरोवपाक येना, तर एक आवड, एक छंद म्हणून सुद्दां गरोवपाक येतात. तशेंच दावणी मारून लेगीत नुस्तेमारी ते लोक करतात. आयज सरकार अशा वेवसायांत लेगीत पयशे करपाक लागल्या. लोकांनी करप तरी कितें असो प्रश्न थळाव्या बाणावलकारांनी विचारलेलो आसा. हे दोयरो म्हळ्यार आमगेलो लायफ बोट जिवीत. हे दोयऱ्याचे आमगेले नुस्तेकारांनी पोट बोला. आनी हे दावणी मारपाच्यो गोऱ्या बोट घेवन न्हंयकोळे दोयऱ्याको गरावपा आमकां आमगेले पांय तेम शिकयला. सो ही दावणी मारून लोक आपणागे दिसपट इगराज कोतालो. हे दावणेचे आनी गोऱ्या बोटीचे गोवोरमेंटान 500 रुपया रेट दोल्या. हे पाट ते 500 दोतले आनी एक वर्सान 5000 कोतले. हे गरीब लोकां हे फिशींग करपा तेमी फ्री करपा जाय. हेजे पयशे घेवप नाय. आमगेले जायत जाण गोंयकार भाव ते इंग्लंडा, जर्मनी, हॉलंडा गेले आनी जेन्ना थिंग फिशींग रॉड बी घेवन येताय. बायल भुरग्यां बारा केन्ना दोयऱ्याकोळे न्हंयकोळे गरावपा येताय उमेदीन. पयशे करपा न्ही तेंगे उमेद हो एक स्पोर्ट. हेजे दुखू गव्हर्मेंट पयशे कोत म्हळ्यार चोय. हे नेटाचे आमगेलो गोंयकार लोक गरावपा दुखू येवपा ना दोयऱ्याकोळे. सो हे दोयऱ्याको येयना जाच्या कोताय काय कोल हाप करूं कोताय काय आम कोणा हे चोयाय. हांव एक 40 आमदारां सांगता हे तुमी इश्यू आल्टो बंद करून उडोवपाचो. हांव 40 आमदारांक चॅलेंज कोता.
जो हे दोयऱ्या कितें रूल जावन जाला आमचे बरें हय 5 किलोमीटर स्विमींग करपाचें आनी तें हांव 1 किलोमीटर मुखार दोता आनी जरी तर ते म्हाका 5 किलोमीटर स्विमींग करतलो तेम 4 किलोमीटर स्विमींग करपाचें तेम तर म्हाका हाट मारलो जाल्यार हो रूल पास आनी जरी तर तेम हांवें हाट मारलो न्ही हो रूल स्क्रॅप करपाची ही मुगेली 40 आमदारां चॅलेंज. फाटल्या कांय वर्सां सावन वास्को शारांत भिकाऱ्यांचो आंकडो खूब वाडला आनी भिकाऱ्यांचो व्हडलो प्रश्न वास्कोकारांच्या मुखार उबो राविल्लो आसा. खरें म्हटल्यार गोंयांत ही सामकी धोक्याची गजाल आसा. बिगर गोंयकारांची संख्या वाडला तेच बरोबर हे बिगर गोंयकार भिकारी जे आसा ते रस्त्यार दिसता. भिकाऱ्यांची दिसान दीस दादागिरी लेगीत वाडल्यान तेका लागून वास्कोच्या लोकांच्या मनात थंय भिरांत निर्माण जाला. भिकारी झगडटात, सोरोप येतात, रस्त्यार कोयर घालता आनी बेकायदेशीर वावर करतात. देखून थळाव्या आमदारान हाचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केलेली आसा. कितें आसा नाना बांदेकरान जी हांगा बांदलेले ब्युटिफिकेशन बांदलेले व्हेरी गुड बांदलेले बरे बेस्ट बांदलेले आसा. मागीर मदीं म्युनिसिपालिटीचे हांगा केअरटेकर आसलेले क्लीन बी सगळे करताले. सो मागीर लॉकडावनासून मागीर न्हू जे हांगा बॅगर्स जे हांगा रावले पळय ते मागीर हांगा शिरकले आनी हांव ब्लेम करना म्युनिसिपालिटी ब्लेम करना आनी हांव पुलिसांवर ब्लेम करना. गोवा पुलीस हांगा जे वास्को पुलीस ताकाय ब्लेम करना. हांव ब्लेम करता जे कोण हांगा येवन तांकां जेवण दिता बाबा तुमचे कोणाचे तुमचे आवयचे एनिवर्सरी तेजे बापायचे तुमचे एनिवर्सरी या तुमच्या कलेज ट्रस्टाचे ना कोणा तुमचो बर्थडे आसा तुम्ही हांगा हाडून तांकां जेवण वाडटा. तुमी हांकां कित्याक तुमी वाडटा जेवण? तुमकां हांगा लागीं चिकले आसा आनी बांबोळे आमचे ते ओल्ड एज आसा थंय तो तुमी दिया न्हू. तुमी हांकां दोन तुमी मोटर रायड करता. इंजिन सारकें 11 सारकें एकटो येवन समोसा पाव दिता, 12 12:30 कोण एकटो येवन जेवण दिता, सांजचे कोण एकदम वडा पाव दिता. म्हणजे तुमकां तांकां कितें जालें की ही लोकेशन आमकां जेवण मेळटलें आसा तें दिता. ते मागीर आपली दनपारां ते आपले वयता पाकिटाचेर सोरो हाडटा ते आनी ते एक ग्लास पितात आनी ते जेवण तांकां आयते तांकां जेवण हाडून दितात. ते जेवण तेंचे जेतात आनी आमकां आपलो दीस काडटा. मागीर हांगा झगडी दीस रात झगडी हांगा. तुमकां फटींग दिसता जाल्यार तुमी अख्खे शॉपार सलमान स्विटा मालवी स्विटा लायनीन शॉपां आसा आपल्या आपणादराचे तुका सगळ्यांनी तुका सांगताले रिजन पुलीस येता हांगा पुलीस तांकां व्हरता पूण पुलीस बाबडे कितें करतले ते आपले सकाळी हाडटा सांजचे तांकां सोडटा. तांकां परत खर्चो तांकां दनपार तांकां जेवण सांजचे जेवण. सीओ कडेन उलयतलो दाजी बाबा कडेन उलयतलो. सो ह्यो हांकां हा खंयसून तो काडपाचो हांगा आनी आमचे पालक मंत्री आहा मॉविन कुदिनो ऑनरेबल मिनिस्टर तेंचे कडेन डिस्कस करपाची गरज आहा. सुंदर सिटी ह्यो आमचो हेतू आसतलो आनी हे हेतून आमी फुडें शेनवारा दक्षिण गोंयांत दर्यादेगेचेर रापणेक व्हडा संख्येन जेली फीश सापडले. जेली फीश जिवाक घातक आशिल्ल्या कारणान नुस्तेकारांक तशेंच यो वच करपी पर्यटकां खातीर धोकादायक आसता. देखून दर्यादेगेचेर वचप्यांनी सावध रावचें अशें आवाहन थळाव्या नुस्तेकारांनी केलां. आधुनिक काळात लेगीत पुर्विल्ल्या वस्तूंक बरीच मागणी आसता. काळा प्रमाण बदलत वचपी आधुनिक युगात अशे वेवसाय तिगोवन दवरप खूब कठीण आसा. अशें आसले तरी लेगीत केपेच्या पारोडा वाठारांतल्या 73 वर्साच्या एका बायलेन मांद्र्यो करपाचो वेवसाय आयज मेरेन तिगोवन दवरला. पळयात हो खासा रिपोर्ट. केपे पाड्डेची सांतान फेर्नांडीस ही जाणटी बायल फाटल्या 25 वर्सां सावन मांद्र्यो विणपाचें काम करता. ही कला सांतानान आपल्या पुर्वजां कडल्यान शिकल्या. उपरांत तिणें ही कला आपल्या नातरांक लेगीत शिकयल्या. जायत्यो अडचणी आयल्यो तरी लेगीत तिणें मांद्र्यो विणपाचें काम बंद केलें ना. एक छंद तशें पोट भरपाचें साधन म्हण तिणें हो वेवसाय चालू दवरिल्लो पळोवपाक मेळटा. ह्यो मांद्री करूं हांव आतां शिकयता बारीक भुरग्यांक आनी ह्यो मांद्री करूं म्हाका कांय हेल्प करूं ना. म्हाका सरकारान मदत करूंक जायी कितें म्हाका हेल्प करूंक जाय. वेगवेगळ्या जाग्यांचेर वचून तण कापून हाडून ते तण सुकयता, गरम उदक घालून चेपता, उपरांत तातूंतल्यान बरो नयो वेचून ताका वेगळो करता. घरा भायर आंगणात बारीक चारपाई करून सुटली विणल्या उपरांत ताचेर एक एक नवो घालून मांद्री विणटा. ह्यो मांद्र्यो बाजारात आदिवासी उत्सवात जात्रेक दुकानां घालून विकतात. तशेंच ह्या मांद्र्यांक खूब मागणी आसा अशें सांतानाचें म्हणणें.
म्हणजे आतां काडल्याय न्हू त्यो आतां अशें करून कापूंक जाय, अशें करून कट घालूंक जाय आनी त्यो आतां आमी धुयल्याय, धुयन सुकोवंक घालून आतां त्यो कातरूंक जाय ना बेश्टी अशें करून चिकोल बिकोल काडटा आसतना लागत न्हू अशें करून आमी आतां वयर व्हरून बसताय न्हू चिकला पांयान बी वयताय न्हू अशें म्हणून त्यो धुयताय आनी त्यो रातीको हुगोंक घालून दवरप नयो रातीचो आनी सकाळीं उठोन तो आतां अशें धांकून दवरलो काय आहा नयो हुगोंक घातिल्लो वर्सा एक पावटी आंबल्यां वता मांद्री आनी मागीर पयलीं बँक वयल्याय पणज्या ते सायडीक आनी हिंगा तिळामळार शॉप जाली न्ही थिंग वयल्याय हय लोकां आवडटाय त्यो लोक मागीर सोदताय मांद्र्यो आनी आतां जायत जाणांनी हें दिल्याय नंबर दिल्याय अमकी कडेन खंय त्यो आपणाक जाय म्हूण मांद्र्यो कसल्याय गजालींची आवड असली जाल्यार संघर्श करून लेगीत दिसपट्टी जीण सारू येता. घडये सरकाराचो आदार जरी सांतानाक नासलो तरी इतक्या जाणट्या पिरायेचेर आपलो वेवसाय तिणें चालूच दवरिल्लो पळोवपाक मेळटा. गौरी सतरकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सकारात्मक ऊर्जा निर्मिती, वातावरण शुद्धी, मनशांती आणि आध्यात्मिक समाधाना खातीर गोमंतक सकाळ माध्यम समूहाच्या वतीन अग्निष्टोम महासोमयज्ञाचे आयोजन केलेले आसा. विश्व कल्याणार्थ आयोजित या यज्ञाची सुरवात आयतारा 5 फेब्रुवारी दिसा सकाळी 9 वरांचेर जातली. 6 दीस चलपी ह्या यज्ञाची सांगता 10 फेब्रुवारी दिसा सकाळी अवघ्रत स्नानान जातली. सकाळी सुरू जावपी ह्या यज्ञाची सांगता सांजे 7 मेरेन जातली. खासा म्हटल्यार ह्या यज्ञाच्या परिणामाचे शास्त्रीय कसोटीचेर परीक्षण लेगीत करतले. म्हापशेचे ग्राम पुरोहित सोमयाजी सुहोता दीपक दीक्षित आपटे ह्या सोमयज्ञाचे यजमान पद सांबाळटले. सोमयज्ञाच्या दर्शना खातीर येवपी दर एका भाविकां खातीर दनपारां महाप्रसादाची वेवस्था आसतली. भगवान परशुरामाची भूंय असो लौकीक आशिल्ल्या गोंयांत यज्ञाची परंपरा बरीच पोरणी आसा. ह्याच परंपरेचे पुनरुत्थान करपा खातीर यज्ञ संस्कृती सांबाळून दवरपा खातीर ह्या यज्ञाच्या माध्यमांतल्यान सकाळ समूहान हो फुडाकार घेतला. बाणावले मतदारसंघात 21 फेब्रुवारी कार्निवाल मनयताले. फाटली 30 वर्सां बाणावले मतदारसंघात पारंपारीक पद्दतीन कार्निवाल मनयतात. कोरोना महामारीच्या काळात फाटली 2 वर्सां कार्निवाल मनोवपाक पावलो ना, पूण अंदू बाणावलेच्या वाठारांत पयल्या फावट कमिटी करतले. तशेंच 7 गांवांतले एक प्रतिनिधी वेचून तांकां कार्निवालाक वेगवेगळ्यो संकल्पना मांडपाक मेळटल्यो अशें बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगासान सांगला. फर्स्ट टाइम इन दिस कॉन्स्टिट्युएन्सी ट्रेडिशनली जे कंटिन्यू करताले 30 वर्स जाली. युनायटेड बॉयज ऑफ बेनावलीम हॅव बीन ऑर्गनायझिंग कार्निवल फ्लोट विच वॉज हॅपनिंग इन बेनावलीम आणि दिस इयर बेनावलीम इज लॉन्चिंग अ कार्निवल कमिटी आणि ही जी कमिटी आहा 7 विलेजी एकलो एक कमिटी रिप्रेझेंटेटिव्ह आसतलो आणि युनायटेड बॉयज ऑफ बेनावलीम यांचे वांगडी आसतले आणि वी वूड युनायटेड क्लब ऑफ बेनावलीम यांचे वांगडी आसतले आणि हेंच बारार वी वूड लायक टू कॉल ऑल द 7 विलेजीस ऑफ बेनावलीम टू पार्टिसिपेट इन दिस ट्रेडिशनल कार्निवल फ्लोट अलॉंग विथ ऑल अदर विलेजीस ऑफ गोवा जे कोण ट्रेडिशनली बाणाल्यांत येताले तांकांय आमी उलो मारता. 21 तारखेर आमी हो फ्लोट ऑर्गनायज करतले आणि फ्रॉम देर ऑन every year we are going to have this Benaulim constituency inter-village plus other villages of Goa who would like to participate in this carnival float, and we are going to have a bigger event from here on and continue it. आयच्या तंत्रगिन्यानाच्या युगात विद्यार्थ्यांच्या उदरगती खातीर वेगवेगळे शिक्षण कार्यावळी करप खूप महत्वाचे. त्याचबरोबर भुरग्यांक भुरगेपणांतल्यान वेवहारीक गिन्यान मेळोवपाक उर्बा दिवपाक जाय. त्या खातीर वेगवेगळे उपक्रम राबोवपाक जाय. शेनवारा 70च्या कोपारडे वाठारांतल्या मुळाव्या शाळेत बाजार डेचे आयोजन केल्ले. ह्या बाजार डेचे उक्तावण थळावी उपसरपंच राधिका सावंत हांच्या हस्तुकी जाले. विद्यार्थ्यांनी बाजार डे ह्याच्या निमतान तरेतरेचे गांवठी भाजयेंचे तशेंच हेर सामान ह्या बाजाराक विकपाक हाडिल्ले.
मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भुपेंद्र यादव हांच्या हाजेरीत कुडचड्याचेर वर्ल्ड वेटलँड डे मनयलो. भुपेंद्र यादव हांच्या हस्तुकी काकोडे कुडचडेच्या नंदा तळ्याचे गोंयांतले पयले रामसार सायट म्हणून नियुक्ती केलेली आसा. गोंयांत अशी आनीकूय तळयो आसात, देखून आमी आनीक 2 ते 3 तळयो रामसार सायट खाला नियुक्त करतले अशी मागणी ह्या वेळार उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान केंद्रीय मंत्र्या कडेन केलेली आसा. कॉन्फरन्स हांगसर आसा. सो नक्कीच न्हय फक्त एनवायरमेंटा निमित्यान किंवा नजरेन पण एकंदरीत सगळ्या ज्यो घडणुकी आमच्या गोंयांत घडटा तातूंत भितरली एक प्रमुख अशी घडणूक अशें म्हाका तरी मनाक दिसता. दोस्तानो, ह्या निमित्यानूच हांव बाब श्री काब्राल हाजी मना पासून तुस्त करता आनी शाबासकी दिता की तांचे नंदा लेक नांवाचें नांव पळयात तळ्याचें, सुंदर नंदा लेक. ते सुंदरशे तळें आसा पळय न्ही, विस्तीर्ण अशें तळें आसा पळय न्ही, हे तळें रामसर यादीत समावेश करपा संबंधी तांणी पुढाकार घेतलो. पुढाकार घेवचे पयलीं आपले गांवचे सगळे लोकांक तातूंत सहभाग घेतले, सभे करून घेतले, तांकां विश्वासान घेतले, तांची मान्यता घेतली. हांवूय 1-2 मिटिंगी आयलो हांगसर आनी ते म्हळ्यार आमचे गोंयच्या वतीन गोंयचे प्रातिनिधी नंदा लेक आसा पळय न्ही, ही पयली सायट जावन आसा रामसर. म्हजी विनंती आसा, मैं आपको विनती करता हूं सर कि न सिर्फ एक से वो इतना सुंदर प्रांत है, इतना निसर्ग से भरा हुआ है कि हमको और 1, 2, 3, 4 साइट्स हम आइडेंटिफाई करेंगे, आपको विनती करेंगे और करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है. When we say 550 for the state of Goa, it is very big, very small state. But right now, with this endeavor, we have been seriously working for the last 2.5 years almost, and we are achieving whatever are required to be nominated as the best wetlands in the state, and taking this forward. We are where our ancestors have protected these wetlands. It is not created by us, but it has been protected for generations together, creations by them, where I think today, as all of us, have to be part of its protection. And looking forward on this system, we feel sometimes, why do we have to notify them? Why do we have to protect them? But what has happened is we have realized that over a period of time, we, as rightly pointed out by the speakers ahead of me, that we are becoming more than the environmental angle. As WRD Minister has said, that today, when we had so many bird species, it is declining. And for that is the very same reason, is because we have to protect and notify wetlands in the entire country. एके वटेन म्हारगाय वाडल्या आनी दुसऱ्या वटेन आमच्या सारक्या कारागिरांक लुटून हो सरकार पयशे करता. आमकां गरजेच्यो मुळाव्यो सुविधा लेगीत सरकाराच्यान दिवपाक जाल्यो नात अशें म्हणीत लोकोत्सवांत स्टॉलां घातिल्ल्या कारागिरांनी सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयले. पणजेच्या कला अकादमीत आयोजीत जावपी फामाद लोकोत्सव हो कोरोना महामारीच्या सावटा उपरांत सुमार 2 वर्सांनी आयोजीत केला. मात अशें आसतनाय मरणाची गरमी सोसून तांकां दीस काडचे पडटा, तांकां थंय वेपार करचो पडटा. तांच्यांनी स्टॉलां घातला 2 वर्सां उपरांत, तरी आसतना तांकां गरमी जाता, वत पडटा, हे सरकार तेंच्यो कागाळी काना मनार घेयना. अशी परिस्थिती आसतना शौचालय सारक्यो मुळाव्यो सुविधा लेगीत थंय तांकां सरकाराक दिवपाक जमले ना असो प्रश्न उपरांतीत ह्या कारागिरांनी नाराजी उक्तायल्या. का जयपुर जिले का रहने वाला हूँ और लोक उत्सव 2023 में मैं पार्टिसिपेट करने के लिए कला अकादमी पणजी में आया हुआ हूँ. ये जो लोक उत्सव है 30 जनवरी से 8 फरवरी तक लगेगा. और यहाँ पे जो सुविधाएं के नाम पे हमारे से 20,000 रुपये लिया गया है. और इतनी भयंकर गर्मी में पब्लिक का जो क्राउड है उसमें बिजनेस के नाम से कुछ भी नहीं हो रहा है. जब धीरे धीरे इसमें इतना महंगाई आ गया कि 20,000 रुपये का जो रेंट है वो निकालना एक दस्तकार के लिए मुश्किल हो रहा है. एक तो यहाँ 20,000 का स्टॉल मिला है और एक रेंट नहीं है यहाँ पर. किसी को 12,000 में स्टॉल है, किसी को 20,000 में, किसी को 8,000 में, किसी को 6,000, किसी को 6,000 में. लोकल बाजार हम लोग पूरे साल इवेंट ही करते हैं, यही करते हैं. उदयपुर भी लगाते हैं, उदयपुर में जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया सब जगह जाते हैं. वहाँ क्या होता है, जो एप्लीकेशन वाले होते हैं विदाउट लेटर वाले, वो भी वही रेंट पे करना पड़ता है. और
AC लो, फैसिलिटी पूरी दो, फैन नहीं है, गर्मी कितनी हो रही है, टॉयलेट नहीं होते ज़्यादा अच्छे यहाँ पर, मोबाइल शौचालय मंगाते हैं वो भी कभी पानी नहीं, कभी कुछ नहीं। हम लोग ऐसे यहाँ आके कभी सुलभ में जाते हैं फ्रेश होने, कपड़े धोने, सब वहाँ पर जाते हैं। 24 तारीख से मैं यहाँ पर आई हुई हूँ क्योंकि इनकी डेट डिसाइड नहीं हो रही थी उस चक्कर में, यहाँ रुकने नहीं दिया। महंगी जगह है, कोई भी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं। कुछ लोग इस तरीके के हैं, 302 नंबर में, मैं नाम लेके बोलूँ, 302 नंबर में जो लेडीज़ बैठी है हमेशा वो उसी स्टॉल में बैठी है। क्यों? हमने भी 20,000 दिया है, हमको वो स्टॉल क्यों नहीं? हमको उल्टा सीधा गलियों में फेंक देते हैं और वो भी बिना लेटर के आती है, लेकिन हमेशा उसको वही स्टॉल मिलता है। हम ये जानना चाहते हैं क्या मतलब है आपका? आप एक्स्ट्रा पैसे लेते हो तो वो बताओ, हम भी एक्स्ट्रा देंगे। अगर एक्स्ट्रा लेने हैं तो आपने तो मुँह तो खोलो, पर स्टॉल हमें अच्छा दो। गोंय पुलिसांनी म्हापशा, अंजुणा आनी कोलवाळे ह्या तिनूय पोलीस स्टेशनाक कसलीच अडचण ना, कारण तांकां गरज आशिल्ल्यो मुळाव्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दिल्ल्यो आसात। हातूंत शौचालय, बॅरिकेड्स तशेंच सुटये खातीर अर्ज केल्यार लेगीत तांकां वेळार सुटी दितात। येरादारी कायद्याच्या सुविधांचोय आस्पाव आसा अशी माहिती उप अधीक्षक जिवबा दळवीन दिली। शुक्रारा म्हापशा, अंजुणा आनी कोलवाळे पुलीस स्टेशनाच्या कर्मचाऱ्यां खातीर खासा संपर्क सभे वेळार तो उलयतालो। ह्या बसकेत एकूण 60 कर्मचारी उपस्थित आशिल्ले। बसके उपरांत उत्कृष्ट कामगिरी केल्ल्या पुलिसांक प्रमाणपत्रां भेटोवन तांचो भोवमान सुवाळो घडोवन हाडलो। पुलिसांच्या कामगिरीची तोखणाय जावची ह्या हेतान पुलीस अधीक्षक नितीन वालसन हांच्या सुचोवणे वयल्यान हो भोवमान सुवाळो आयोजीत केल्लो। Infrastructure provided by our government, and all must be knowing that no leave applications are rejected from my office. Anybody leave application rejected? No application of any kind of emergency casual leave are rejected. Even today, yesterday 2 PIs were on leave, but we managed division with 1 PI, because leave I feel is a privilege and staff only get 8 days CL, and with that 8 days CL we when they ask for the leave we give. So I'm very happy that Mapsa division is not having any grievances of the staff, and basically all these police stations are good police station. Anjuna police station there are enough barricading is there, toilet facilities are good enough. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो बुलेटीन। मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक। अशाच अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाच्या YouTube चॅनल, फेसबुकाचेर सुद्धा गोमंतक टीव्ही फॉलो करा। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।